अध्यक्ष कृष्ण वास्तुने उलयता। काल विश्ववेतांची हांगासर स्टेटमेंट केल्या की आपूण हांगासर 25 जाणांची लिडींग घेवन वाळपय आनी पर्या मतदारसंघात येता। गेल्या इलेक्शनाक आमचो हांगासर म्हणजे कोण बूथ वायज नडलो, कोण नडलो, एक हाती म्हणटा तशें 6,000 वोटींग आमी घेतले हांगासर। म्हणजे तेणी गेल्या 10 वर्सां पयलींचे थरयलां की 70चो लोक म्हणजे तसोच आहा। 70चो लोक आयज खूब फुडें पावला। म्हणजे आपूण सांगतना 70चो लोक वोटींग करतलो त्या भ्रमात जावं त्या हेतूर तेणी केन्नाच वचोंक न्हय। आज 70चो लोक जावं भुरगे खूब सुशिक्षीत बरे फुडें पावले आहा। दुसरें तो हांगासर खंयच्यो कोणशिला बसयल्यो आनी काय केल्यो बेसीक प्रश्न जे आसा तेतूर तो लक्ष दिना। उदाहरण सांगपाचें जालें जाल्यार बंदरार तुमी वचोन खुद्द पळोवंक शकतात पाणयाचो थेंब ना। बंदीर ते कुंठळ रस्त्याच्या भुरग्यांचे हाल कशे जातात ते पळयतात। कुडश्याचो रस्तो वचोन पळयात कशी परिस्थिती दैनंदिन जाल्ली आसा ती। हे बेसीक प्रश्न जे जनतेक जाय ते कळूंक पावना। सुरवेच्या मळार उदीक ना ते हाल जाता। सकाळीं तांकां न्हंयचेर येवचें पडटा म्हणजे 2 किलोमीटर चलोवन तारीर वस्तुस्थिती ती वचोन तेणी पळोवची। तो हांगासर खंयचे गुणे बसयले आनी काय केलें 70चो विकास केला म्हणून जे सांगता ती सगळी फटींगपणां। विकास तेणी जाता जायो तसो करूंक म्हणजे ज्या खेड्यापाड्यांनी विकास जायो तसो तेचो विकास पावंक तो वाळपय येता विकास केलो म्हणून सांगता वयता। विकास तो जावंक ना। दुसरें कुमेरीचे प्रश्न आतां कई वर्सां पासून आसा आपूण सोडयता म्हणटा ते प्रश्न सोडूंक ना। ते प्रश्न तशे भिजत घोवणे पडलेले आसात। म्हणजे फक्त लोकांक कशें थारोवन दवरपाचें इलेक्शनाच्या टायमार लोकांक कशी भूल दिवपाची हें गणीत आनी तंत्र तो सारकें तयार जाल्लो आसा। म्हणजे आमी 70चे लोक आदीं आसा तशेंच आजून बी आसा अशें तेणी थरयलें। त्या भ्रमात तेणी रावन तो भ्रमाचो भोको तेचो फुट्टलो आयच्या इलेक्शनाक। तो जो म्हणटा की आपूण गिरीशाक 25,000ची लिडींग घेवन येतलो म्हणून मी विश्वजिताक अशें सांगूंक सोदतां तेणी 25,000ची लिडींग घेवन आमकां दाखोवपाची। वाळपय ब्लॉक कमिटी तर्फे आमी आतां लोकसभा इलेक्शन येवपाचें आसा आनी 23 एप्रिलाक लोकसभा इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें आहा। ते वाळपय म्हणजे उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघा खातीर आमी वाळपय ब्लॉक कमिटी म्हणून जे आमचे गोवा राज्याचे अध्यक्ष आसा गिरीश चौडणकर तांकां आमी पूर्ण पाठिंबो दिला आनी आमी वाळपय ब्लॉका तर्फे सांगला की आमी गिरीश चौडणकराक आमचो पूर्ण पाठिंबो आसता आनी ताका उमेदवारी दिवची म्हणून। दुसरें म्हणजे आमी एक ब्लॉक कमिटीन ठराव घेतलेलो आसा की येणाऱ्या काळान जर विधानसभा इलेक्शन बेगीन जालें तर स्थानिकाकच हांगा संदी दिवची। जो स्थानीक उमेदवार आसतलो ताकाच संदी दिवची म्हणून एक ठराव आमी घेतलेलो आसा।